पासत आनी पाप साहेबान ह्या म्हयन्यान दाखोवन दिल्या एखाद्या पासत हें सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पासत येजूच्या भोव पयत कळजा, येजूच्या देव कळजा, तुजें राज येवं. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक लागून अशी सर पदकाची शिक्षा माफी जोडूंक हांव कशी व्हरतां. सोम्या जेजू तुज्या भोव देवी कळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव घेवन पाप साहेबाक जातून ताका उजवाड घटाय आनी बुजवण. म्हजे देवा म्हणजे साहेबा हांव तुज्या पांयां पडटां, हांव तुका अर्गान दितां, अंतस्कनी नमस्कार करतां, व्हड जो उपकार मानतां, कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण, नीत क्रिस्तांव केलय म्हूण, आसपरां सांबाळ्ळय म्हूण, जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस साहेबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दितां, म्हजी चिंतनां म्हणजे शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करून तुका समर्पितां. तुज्या व्हडा मना म्हज्या पदकाच्या परीकपणा म्हज्या जेजू तुज्या क्रुसाच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी स्मेस पत्तां म्हज्या पदकाची काकूट कर. देवा पळयत आत्म्या दीस साहेबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पदकांत हांवें पडना जावच्या तुजे उपदेश सांबाळो म्हजे कैदे पाळो म्हज्या पदकाची काकूट कर म्हाका पत्त्या बक्षी. भोवतेचें विधान सरेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवा तें एक जाण बाप पूत आनी पळयत आत्मा म्हूण हांव ती सतमंतां. तुजो देवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पदका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुन्सिफी करून येतलो म्हूण हांव सतमंतां. ही सतां आनी कतोलीक पयस सभा शिकयता ती सर सतां हांव सतमंतां आनी विसारतां. कित्याक तूं ससनीक सत आनी जानवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्या. तूं ससनीक आनी जानवाय तुवें ती उगडापी केल्या. तूं पटयनाय या पटोवन पडनाय. ह्या उबावतान जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरतां. आमेन. भरोसेचें विधान सरेस्परा देवा तुज्या कृपेन सर म्हज्या पदकाचे बक्षाने आनी ह्या जिणे उपरांत ससनीक सूख जोडटलो म्हूण हांव भरोसतां. कित्याक तूं पदवेदार विस्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलें. ह्या भरोस्यान जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान सरेस्परा देवा तूं सर वस्तुंपरात चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्यासो मोग करतां. कित्याक तूं वखतो अपार मीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका पावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सर म्हज्या पदकांची हांव दूख धरतां आनी ती कांटाळटां. कित्याक ताचे वरी तुजी नितीची शिक्षा म्हाका पावजली. पूण चड करून तुका भोव बरें आनी सर वस्तुपरात चड मोग पावजल्या देवाक एक मान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी म्हाका पत्ता करिना म्हूण आनी पदकाचे सोय सुकयतलो म्हूण किर्णिच्यो करतां. आमेन. मोरयेक समर्पण म्हजे राणी म्हजे माये हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्याक आयचे दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे म्हजें कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून हे मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ले वरी राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी तास्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. अमोरी सोमेच्या बडयान मरयेक इजबी हाडली. नमान मरे कृपेन मरले समजे सांगत स्त्रियम तेर तूं सदैव सदैव पॉल जक्सन जेजो आपले समेची साकन. नमान मरे कृपेन मरले समजे सांगत स्त्रियम तेर तूं सदैव सदैव पॉल जक्सन जेजो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरे कृपेन मरले समजे सांगत स्त्रियम तेर तूं सदैव सदैव पॉल जक्सन जेजो भगिवंती देवाच्या मेम वसोयना तिका प्रार्थव्या येसम्या बडव्यान बरी कबार दिल्ल्या वरी तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टा आनी कुसा वरी जिवानपणाच्या आनंदाक आम पावसें कर आनी तुजी कृपा आमच्या तस्कारणी वतमून मागता. त्यात क्रिस्त आमच्या संमरिपात. आमेन. महिमा बापा कुताक आनी पवित आत्म्या. महिमा बापा कुताक आनी पवित आत्म्या. महिमा बापा कुताक आनी पवित आत्म्या. देवा गेल्या बुड्या आमच्या रेखण्या सगळ्यांनी देन म्हाका दिला तुजी दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राग सांबाळ आनी चलय. आमेन. सगल्या भावत्या बसून मागणे ससनाच्यो विशयो दी तांकां येसम्या आनी निरंतर प्रकारचेर पांगो दी समाधानांच्यो विशय घेवन दीत. आमेन. सतमंतां देवाक आमच्या सुम्यालो ओंकार मेहतान जल्मलो पंच फुलेकाल ताणें कशें आसले ताका गुस्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो. सर्गार सोडलो.
सर्वदराद्या पजा उजाग बसला तेन ताण दिवस जैन मेलची मुस्बिगरे तलो म्हणून सतमंता पयतत्म्या कथोलिक पैसबेक भक्तांचो एकता पथकांचें बक्षणें कुडीचें जिवाणपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. Naman mereka penmerle semija sangat stream terus sedang project sendiri. Naman mereka penmerle semija sangat stream terus sedang project sendiri. Naman mereka penmerle semija sangat stream terus sedang project sendiri. महिमा बापा कुता कणिपोई तत्म्या ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पोताची आमच्या सोम्यांनी सोडून दारा क्रिस्ताची उडणी राग आत्मो आणि देव कोण आमच्या पातकांच्या आणि संसाराच्या सगळ्या पातकांच्या परिपोणा पासून जिजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जिजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी पाव आमची आणि सगळ्या संसाराची आकुलत. जिजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी पाव आमची आणि सगळ्या संसाराची आकुलत. जिजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत. जिजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत. जिजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत. जिजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत. जिजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत. जिजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत. जिजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत. ई भाग्यवंता देवा, ई भाग्यवंता बळवंता, ई भाग्यवंता मरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत. ई भाग्यवंता देवा, ई भाग्यवंता बळवंता, ई भाग्यवंता मरा आमची ई भाग्यवंता देव, ई भाग्यवंता बळवंता, ई भाग्यवंता मरा
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ नमांडणी कोगोळतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृता आणि भुरुषा तुका आमी उलो मारता आमी परती सेवेची मळकां ह्या दुखाच्या कणत आसता अस्कार अस्कार सण आमी तुका अर्दान करता तर तूं आमचे सखे हे तुजे काकुळचे दोळे आमचे परती माये आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुसदे पोळ जेजूक आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी हे जुलोबी ओंका आमरी भगवंती देवाचे मे मोसून तिका बापाचे पुत्राच्यान पळयता तुमचे नव्यान
स्वरीत काळजा आणि मोगा परी एकवटा भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरात संतोष परी काळजा आणि मोगा परी एकवटा भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरात खैसर दोवारे म्हजी नवी संगीत येता खैसर आवासा सदा तांचे मोरेगा जेजूचे देवूतार आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागला ते मेळटले संतोष बरी काळजा आनी मोगा बरी एकवटा भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरात देवरो दीस दिव तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो नव्यानाच्या 8व्या दिसाच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता आयचे दीस संदेश हे परी आसा वावरते शेतांत पिकावळी तेस्त आसा वावराडी तोडेस देवाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा सांजुता देवापण्याक प्रेरण म्हणलो संदेश आमी नियाळतना आयच्या दिसा देवापण्या खातीर विशेष करून आमी मागता सर्वेस्पर देव आमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी समेच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक सर्वेस्पर देव निरंतर आमच्या बसत आमकां कृपेन भरून दी आनी वावराड्या धाडच्याक आमी निरंतर मागणी मेटोवच्याक आमचें तें उदार मन सदांच तयार आसूं दी म्हूण विशेष करून ह्या संदर्भार मागया ह्या संदर्भार अर्गामी स्थिता मेबल सिक्वेरा नित्या दरवडो सोनिया शरल पेरेरा पवित्र काळजवडो शरल रेगो मंगळूरू नैजल रेश्मा कोन्सेसो मंगळूरू रोशन प्रिया नजरेत कृष्णापुरा सिस्टर रिचल मार्सलिन वास मेर्लापदाव डॅनी सांतनास परमानोरो देवादी रायमंड आणि विक्टोरिया डिसोजा आत्म्यापासून मिस बेटयता नेल्सन शालिनी डिसोजा वेलंकनी वाडो तशेंच अर्गांतेसा पासून मिस बेटयता फिलिप नेरी सेरावो IC कॉलनी मुंबई देवादीन अगस्टीन जे करवलोच्या आत्म्यापासून 1 वर्सांचो मरणा सुगडास कडून मिस दिता कॅनेट करवालो आणि गुटाम नैरोबी केन्या उडपी तशेंच अर्गांतेसा पासून मिस बेटयता तशेंच आम्हा समेस्तांच्या गरजां बसोत इरेद्या बसोत ते साव बसोत विशेष करून ह्या संदर्भार मागया हे मिसेचें बलिदान भेटयता मनादी बाप रोहित डिकोस्ता सांजू हांवचें फुलम शेत बचपे तेन्ना ते हांगासर आयल्यात आमच्या संगात मिसाचें बलिदान भेटयतात आमच्या खातीर मागतात तांच्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो येदोळूस आयच्या दिसाचो विशय आमी समजून घेतलो देव आपोवणे मोगाच्या आमकां हर एकल्याक देवान ह्या संवसारांत जल्म दिल्ले ताचो मोग करूं एकामेकाचो मोग करूं आमच्या जल्मानूच देवान आमकां ताचे मिसांव मुंदरसून व्हरूंक विंचून काडला काजरी जिविता मुखांतर याजक धर्मिका मुखांतर आनी तशेंच जायतीं हेर मिसांवां आधारच्या मुखान आज आमी आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर मागया आमी हर एकलो जे कितें जेजून आमकां शिकयलां तें मोग करूं
सेवा करूं आनी ह्या मुखांतर जेजूक साक्ष जावन जियोवच्याक विशेष करून मागया आमच्या कुटुंबांत देव आपोवणी फुलोवन येवच्याक आनी अशें जेजूचे मिसांव निरंतरी संवसाराच्या कोणशा कोणशा पावोवच्याक मगेच्यान जायते पावटी देवान म्हाकाय विंचून काडला मोग करूं सेवा करूं हे आमी विसरल्या मोग करच्या आनी दिवच्या बदलाक दुस्मानकाय राग हगे मोसोर हांवें केला ह्या सर्व पातका खातीर दूख पावया बक्षाणें मागून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध हे पसून भगवान सदां सांग वार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदान देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकुळत सोमिया काकुळत क्रिस्ता काकुळत क्रिस्ता काकुळत सोमिया काकुळत सोमिया काकुळत. प्रार्थुया एक घडी मौन रावून आमची सर्व मागणी आमच्या कुटुंबा खातीर ह्या घडी आमी मागया देव आमच्या मोगाळ बापा धर्मदोसांत जूद थात देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलय ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशे केप्री तुमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचो आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. आवयच्या कुसव्यान तुका रचचे आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोवचे आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें आहा सर्वेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. जांचेशी हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वचोंक जाय. जें हांव तुका फरमायतां तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भियेवं नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजें सवें आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें पळय म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालतां. देवाचें उतर हें. आवले तुझी खुशी करूं हांवें
खुशी करूं हावेता सर्वेस्वरा आशिव नाशिव सरीसपराची वाटा पडली तोलो ताने मुजेर बागून दिश्ट घाली मुजा उल्या कान दिले एक नवे कीर्तने मुजा तोंडात घाला आमच्या देवाचे कीर्तन ते हाबळे तुझी खुशी करूं हावेता सर्वेस्वरा यज्ञ आणि पेटवण्यो तुका नाका जाले पूण तुझे उतराक मुजे कान उक्ते केले हो मनी दोष परिहार बोलियो तुवें मागूंक नाय तेतना आपले हावेता मोळे हावे आपले तुझी खुशी करूं हावेता सर्वेस्वरा आपले तुझी खुशी करूं हावेता सर्वेस्वरा Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. पिकावळे तेच तासा वावराडी तोडे पिकाच्या दनया लागी वावराड्यांक धाडच्याक मागा म्हणटा सुमी Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या अशे जेजू जुदेयांच्या सिनेगोगांनी शिकयत देवाच्या राजाची बरी खबर पासारीत आनी हर एक तरांची पिडां शिडां गुण करीत सर्व शहरांनी आनी हळ्यांनी भोंवतलो लोकांचे जोमे पळोवन ताचें काळीज कनवळ्यान भरलें कित्याक गुवळी नातुल्ल्या बोकऱ्या बरी ते घुस्पडून बिजुडुल्ले देखून जेजू आपल्या सिसां लागीं म्हणालो पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयलें आनी देंवसार धांवडावचो आनी सर्व रोग आनी पिडाशिडां गूण करचो अधिकार तांकां दिलो त्या 12 धर्मदुतांची नांवां हीं पयलो सिमांव जाका पेद्र म्हूण आपयतात आनी ताजो भाव आंद्रे जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव फिलीप आनी बार्तोलोमेव तोमास आनी सुंखागार माथेव अल्फेवाचो पूत जाकोब आनी थाद्देव देशभक्त सिमांव आनी जेजू गथानीन पराधीन केल्लो इस्कारियोत जुदास देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता
जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आवय बापूय आनी तांकां आसची जायतीं भुरगीं एक संतोशाचें दादोसकायाचें कुटुंब आनी एकच पावटी त्या कुटुंबाचेर एक अन्वार आयलें. तांच्या भुरग्यां पैकी एका चेरक्याक रक्त संबंधी पिडा आयली. मरणांतीक ही पिडा दाक्तेरांसर ती धांवली आनी दाक्तेरान म्हळें हाचें रगत बदली जाय. जें कितें रगत हाका मॅच जाता तें रगत तुमी बेगीनच एरेंज करी जाय. आनी आवय बापूय कंगाल जाली. तरी पूण आपल्या कुटुंबामध्ये सैऱ्या धैर्यामध्ये ह्या चेरक्याचें ब्लड ग्रूप मॅच जावचें तें सोदूंक पडलीं. आनी तांकां एक बरी खबरी राखून आसली. ह्या चेड्याच्या ब्लड ग्रुपाचें मॅचिंग ताच्याच एका धाकटुल्या भयणीचें रगत मॅच जावचें आसलें. आनी ते दाळा बापूय वचून ताच्या दुवे लागीं विचारता, आनी तुका कळीत आसा तुजो धाकटू पिडेस्त ताका रगत जाय आनी तुजें रगत ताज्या रगताक मॅच जाता, तुका रगत दिवेत गी. तें चेडूं थोडो वेळ चिंतूंक पडटा आनी उपरांत म्हणटा, जायत पापा हांव म्हजें रगत म्हज्या भावाक दितां. आनी अशें धाकटेर ह्या चेडवाचें रगत काडटा आनी थंयसर त्या चेड्याक दिता आनी सगळें प्रोसिजर बऱ्यान जाता. थोडे दीस उतोरले आनी तो चेरको बरो जावन आयलो. वरती दादोसकाय कुटुंबाक संतोशाचें वातावरण. पूण ह्या घडये तो बापूय हे रगत दिल्ल्या चेडवाचें वदन पळयता. भोव डल्ल तें, उलयना, मौन तें जालां, मस्त चाप्पे दिसता. बापूय त्या दुवेसरचें वेता आनी म्हणटा, दुवे कितें जालें, कित्याक तूं अशें चाप्पे दिसताय, डल्ल दिसताय, उलयनाय, आमी संतोशान आसा हांव. तें चेडूं बापूय लागीं सांगता, हांव केदाळा मरता. बापूय कालू बोलो जाता, म्हणटा ना ना तूं मरा नाय म्हणटा. न्ही हांवें म्हजें रगत म्हज्या भावाक दिलां, हांव केदाळा मरता. तेदळ बापूय म्हणटा, तुवें तुजें रगत भावाक दिलाय, भाऊ बरो जावन आसा, भाऊ वाचता आनी तूं मरा नाय. तिसरे पोटीनी तें चेडूं म्हणटा, कितें हांव मरा नांगी. ते दाडा ताच्या बापायक कळटा. ह्या चेडवान चिंतल्लें जे केन्ना ताजें रगत पिडेंत आसल्या ताच्या भावाक दिल्ल्या तक्षण हें सकाळच मरतलें म्हणून. त्या बापायच्या काळजांत दोळ्यान दुखां भरलीं. आपणाच्या भावा खातीर आपणोचो जीवच ताणें त्या धाकटुल्या चेडवान दिवंक तें फाटींग सरोंक ना. भावाचो जीव व्हरोवच्याक आपुणूच मरोवंक तें ल्हानशें भुरगें फुडें सरलें. मोगाचनो ही एक काणी, पूण ह्या काणयेचो सारांश इतलोच, देवान आमकां हर एकल्याक मोग करूंक विसला, मोग दिवंक विसला. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त कुर्साच्या मरणा मुखांतर आपणाकच खाली करून देवाची कृपा, देवाची काकुळत सडवून ताणें आमकां दिली. निमण्या जेवणार आपोस्तलांचे पांय धुवच्या मुखांतर खालतो जावन हेरांची सेवा आमी कशी करची म्हणून ताणें आमकां शिकयलें. मोगाचनो जेजूचें मिसांव, मोगाचें मिसांव, मोग करचें मिसांव. आमी एक बोर दिश्ट आयच्या ह्या आधुनीक संवसारार भोंवडायली जाल्यार
ह्या दुस्मानकायेच्या वातावरणान मोग वंपूंक जेजून आमकां विंचला. हर एका कडेन दुस्मानकाय आमी पळयता थंयसर सेवा करूं, राजी संदन करूं, भाऊ बांदवपणान जियोंक जेजून आमकां हर एकल्याक आपयला. आतांचो संवसार घेवचो संवसार, पूण जेजून आमकां दिवंक शिकयला. जे कितें ताणें कुर्सारतावन ताकाच निमाण्या रक्त्या थंब्या पर्यंत ताणें दिलें. जेजू म्हाका आनी तुका आज आपयता दिवच्याक. मगाचो आयचो संवसार बेटर ऑफर, बरें ऑफर सोदून वेता, तृप्ती ना. जे कितें म्हाका आसा आनीक सडी जाय जंय अबलेसपणान भरलेलो संवसार. आनी ह्या वेळार जेजू आमकां आपयता मोरा पर्यंत समर्पीत जिणी जिवोवंक, जेजू स्वान एकामेकाचो मोग करूंक आपयता. मगाचो आयचो संवसार दुखोवचो संवसार, मारामार झगडे झुजां, एकामेकाची मांसां खावन एकामेकाक गुड्डावन वयर येवचे अधिकार आपणोवची ग्रेस्तकाय आपणोवचो संवसार. पूण जेजू आपणाकच दुखोवन हेरांचो मोग करूं, हेरांक दिवंक आमकां आपोवणें दिता. मगाचो देव आपोवणें. देवान आमकां हर एकल्याक आपयला ताचे परी जावच्याक, ताजी सुवार्ता प्रगट करच्याक, तो ताणें आमचो केल्लो मोग हेरांचो वांटून घेवच्याक. ह्या खातीर एक काजारी जोडें आल्तारी मुखार येता आनी थंयसर भास दिता, मोरा पर्यंत हांव तुका पोतीन पोती म्हणून सुखान दुखान हांव स्विकार करता, मानून घेता. उपरांत ती मुदी घालतात. मगाचो त्या संदर्भार ताची कुटुंबाची आवय बापूय जायते बोटीन दुखां गळयतात. आनी मुखार म्हजें पूत म्हजे सवे आसचो ना, ताजें म्हणलें कुटुंब आराम करता. पूण मोगाचो त्या घडये जे केन्ना ती मुदी आदल बदल करतात, देवाच्या मुखार भास दितात, आपणाकच ती मरतात हें आमी उडास दवरचें. आपणाच्या कुशेक ती मरतात आनी एकामेका खातीर जियोंक ती फुडें सरतात देवाच्या कुशे प्रमाणे. मोगाचो हें जावन आसा मरचें, आपणाकच खाली करचें आनी कुटुंबा खातीर, समाजा खातीर, फोवी सभे खातीर साक्ष जावन जियोवचें त्या दीस आरंभ जाता. मगाचो एक याजक ताच्या वर्दीच्या संदर्भार दियोकोन जावन अल्तारी मुखार सरपडता, आपणाची सगळी कूड धरणीक शेवटीता, नाक पर्यंत ताजें धरणीक लायता. आनी ह्या वेळार थंयसर सांताची लदीन गायता. आनी ह्या मुखांतर ह्या घडये थावन हांव तुजो सोम्या, जे कितें म्हजें म्हणलें आसुल्लें हें सगळें हांव सांडटा. म्हज्या कुशेक हांव मरता आनी तुका हांव वेंगता तुजी सेवा करच्याक, तुका दिवंक लोकांक तुजे तर्फेन फातकां बगसूं, लोकांची मागणी उबारूं, सेवा करूं. त्या दाणाय आवय बापूय दूख गळयतात. आनी मुखार हो पूत म्हजे सवे आसचो ना, ह्या पुताक हांवें सांडूंक जाय, देवाच्या सेवेक हांवें धाडला. मगाचो तें जावन आसा दिवचें. एक धर्मीक भयण जे कितें निमाणी शाश्वीत आंगण करता आसतना तेंच परत थंयसर घडता, आपणाकच खाली करता, आपणाचें जिवीत सेवे खातीर, पेल्या खातीर थंयसर जोरोवच्याक आरंभ करता. थंयसरी आवय बापूय दुखां गळयतात. मगाचो आमकां हर एकल्याक देवान विंचून काडला आपल्या मिसावाक, ताजो आनी एकामेकाचो मोग करूं. आयच्या सुवार्तेंत आनी तशेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. मगाचो आमकां हर एकल्याक देवान विंचला म्हणलें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांत आज आमी आयकलें पयल्या अध्यायांतच, आवयच्या कुशव्यांत आसतनाच हांवें तुका विंचला म्हणटा. जेजू 12 जाण आपोस्तलांक आनी ताज्या शिसांक विंचून काडता. म्हणजे देवान आमकां हर एकल्याक ह्या संवसारांत जल्म दिला जाल्यार आमकां विंचून काडला म्हणलें आमी समजोवचें. आमकां विंचून काडला न्हय म्हजें जिवीत जियोवच्याक, बगर देवाचें जिवीत जियोवच्याक, देवाचें राज ह्या संवसारांत स्थापीत करच्याक, देवाचो मोग
देवाची खाकूळ तूं म्हज्या जिविता मुखांतर कुटुंबाचें धर्मीक बेसा मुखांतर प्रगट करच्याक पयलें आमी उडास दवरचें न्हय केवल याजकांक धर्मिकांक देव आपोवणें हर एक काजरी वा जिवीत कोण जियेता हर एकल्याक देवानच आपयलेलें जावन आसा ताजो मोग करूं एकामेकाचो मोग करूं आनी दुसऱ्यान मोगाचें न्हू आमी हांगासर पळयता जे केन्ना देव जेरेमिया प्रवाद्याक आपयता ये म्हजे उतर लोकां प्रगट कर म्हणटा आसतना तो म्हणटा हांव ल्हान भुरगो म्हाका उलोवंक कळना म्हजे वरवीं जायना आनी तेंचो आमी पळयता आपोस्तोल 12 जाणांक जेजून विंचलें कसले ते सांपेद्रू चंचल मनोभाव जेजूकच ताणें पब्लीक तरान नेगार केल्लें आमी पळयलां तो आंद्रू सांपेद्रूचो भाव जे केन्ना जेजू थंयसर लोकांक वाडा म्हणटा आसतना जायना म्हणटा तो हें पावना आनी भुरग्यांचें वचोन तो हाडून येता ताचे वरवीं कितें जायना थोमास जेजूच्या जिवनपणांत दुबावलो आनी ते जुआंवांनी जाकोब ते आपणाक अधिकार जायचे म्हणाले जुदास जेजूकच ताणें विकृत केलें मोगाचें ते सादे बळे अस्कत मनीस देवांचे कोणाक विंचलेले हर एकलो अस्कत संवसाराच्या दृश्टीन पूण देव अस्कत्यांक विंचता आनी बळवण करता हे आमी उडास दवरीचे तो जेरेमिया प्रवादी भुरगो म्हणून लेखलोलो देव ताच्या तोंडान ताजी उतरां घालता आनी भोव फामाद प्रवादी जावन लोकांक देवाची खाकूळ दिता सत कितें तें सांगता आनी देवा सरशी हाडटा हे आपोस्तोल भिवकुरे अस्कत मातेव सुंकागार सडीत सुंक वसूल करून फातकी म्हणून वलायलेलो पवित्र पुस्तक बरयता ताजेंच वतार आज आमी वाचले मोगाचें हे सक्कड आपोस्तोल जेजू सोवे रावले जेजूचो मोग तांणी आपणायलो जेजू सोबेन तांचें जिवीत ताणें जियेलें आनी जेजू खातीर मोरोंक फाटीं सरोना पेद्रूक वयर सकयल ताणें कुर्सार मारलो आंद्रुकी कुर्सायलें हेरांक फातरायलें जिवीश मारलें मार्तीर मेले दोग जाण बाराताकी आयले आमी पळयता पळय मोगाचें अस्कत म्हणून आमी लेखलेले जेजून तांकां बळवण केलें ह्या मुखांतर देवाची सुवार्ता प्रगट केली देवाचो मोग 12 जाणां मुखांतर आराम जाल्लो संवसारभर जेजूची वळख आज प्रगट जाला जाल्यार ह्या अस्कत मनशा द्वारे म्हणचें आमी उडास दवरचें आज आमी ह्या मुखांतर कितें शिकता पयले सुवातेर मोगाचें आमकां हर एकल्याक देवान आपयलां जावं बरो कुटुंबां जिवितांत धर्मीक जिविता मुखांतर आमकां आपयलां दिवच्याक हें आमी उडास दवरचें आनी दुसऱ्यान आमी हर एकलो अस्कत आमी रक्ता मासाचे पूण देव म्हजो मोग करता देव म्हाका अस्कत्याक ताजे हातेर बळवंत हातेर जावन उपयोग करता हे आमी उडास दवरचें आज म्हज्या कुटुंबांत हांवें कशी सुवार्ता प्रगट करीत जर तर आमी हर एकल्यांनी आमच्या कुटुंबांत जर तर मोग दिलो जाल्यार एकामेकाची सेवा केली जाल्यार निस्वार्थपणी कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर हांव वावुरता जाल्यार मोगाच्या भावांनी भयणी ताज्याकी व्हरतें अजाप ताज्याकी व्हरती सुवार्ता प्रगट करची गरज आसा की ह्या खातीर कुटुंबान घोव बायलां मोदें तुमी तुमचो बेस विंचता आसतना दिल्ली बास उडास दवरा एकामेका खातीर जियोंक तुमी त्या दीस एक जाल्ल्यात आज कसले जिवीत जिवन आसात आज आमी आमकांच सवाल करया आज हांव म्हजो मोग हांव दितांगी कुटुंबाच्या शांत समाधाना खातीर वावुरतांगी वाड्यान म्हजो वावर कसलो फिरगजीन म्हजी जबाबदारी कसली आज हांव म्हजें जिवीत पळयलेलो हेर हो क्रिस्तांव वो जाल्यार क्रिस्ताचो म्हणयारी क्रिस्ता सारको म्हणून सांगतीत गी एक याजक एक धार्मीक आपणाच्या बेसा प्रमाणे आज आमी जिवन आसांगी निस्वार्थपणी सेवा कितेंच आशे नासतना दुबळीकायची जिवीत आमी जिवन आसांगी आज हर एका याजकान धार्मिकान आज आमी आमकांच सवाल विचारूंक जाय जेजून आमी जेजूक दिल्ली भास ती मोग करची बोगसूंची राजी संधान करची करना सावंगी
मोगाचो न्हू आज आमी देवाक अर्घां दिवया. जायते याजक धर्मिकां आमच्या कुटुंबांत फुलोवन आयल्यान. आज आमची कुटुंबां मागण्याची कुटुंबां जाल्लीं. आज आमची कुटुंबां भावार्थाची फाळणी जाल्ल्यान मंगळूर DSCC उडपी DSCC जावन जायतीं जाणां आमच्या कुटुंबांत नांव नातल्या गांवां वचून देवाची जेजूची सेवा करन आसात. तो मोग परगट करून आसात. नेंगी ती आमच्याच कुटुंबाच्या मागण्याचें फळ, आमच्या आवय बापायचे त्याग आनी सॅक्रिफिसाचो फळ. ह्या खातीर आमची कुटुंबां देव आपोवण्याची फाळणी ही आमी उडास दवरचें. मोगाचो न्हू जे केन्ना म्हज्या कुटुंबांत एक याजक आसा, एक धर्मीक आसा, कितली धादोसकाय. देवान म्हळां जे कितें तूं सुवार्ते खातीर आवय बापय घरदार सांडटाय 100 वांट्यांनी हांव तुका फाटीं दितलो. कितली धादोसकाय म्हजो पूत म्हजें धूव याजक एक धर्मीक जाला. आज आमच्या कुटुंबाच्या नांवान परगांवाक खंयसर वचून त्या निर्गतकांची सेवा करता. हांगासर एक याजक उंडो आनी वायन आशिल्लो कॉन्सेक्रारा मुखांतर जेजूचे मांस आनी रगत जावन सर्व संवसारभर लोकांक वांडटा. जेजूच्या नांवान पातकां बक्षिता आनी तितले मात्र न्ही मोगाचो एक जेजू जावन सॅक्रिफिसाची जिवीत तो जियेता. तर आमच्या कुटुंबाक कितली धादोसकाय जायना. ह्या खातीर मोगाचो आज आमी मागया आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत एक ना एक देव आपुणी फुलोवन येवं दी. जे केन्ना आमच्या कुटुंबांत याजक धर्मीक आसात आमची कुटुंबां आशिर्वादान भरलेलीं जातलीं. तर आमचो पात्रोन सांत जूद ताद्देव देव आपोवण्याचो प्रेरक असा जे लागीं आमी विनंती करया. परत एक पोटी आमची मागणी, आमचें जिवीत आनी आमचें कुटुंब मागण्याचें करया, भावार्थाचें करया. याजक धर्मिका विशयान बरें उलोवया आनी आमी याजक धर्मिका बरें क्रिस्ताच्या साक्षेतेचलें जिवीत आमी जियेवया. आमच्या कुटुंबा मुखांतर मोग करच्या दिवच्या मुखांतर क्रिस्ताक आमी परगट करया. जेजू कुर्सार निमाणें ताची उतरां म्हणालो संपदलें संपदलें. ताचे कुडींत आसचे निमाणे रक्ताचे थेंबे सोमेत आमचे सोडवणे खातीर थंयसर खंसून तो म्हणालो संपदलें. बापाच्या कुशे प्रमाणे खाकूळ तूं बोगसाणें मोग केल्लो जेजू निमाणें म्हणटा संपदलें. आज हांव एक कातोलीक क्रिस्तांव जावन एक कुटुंबान जियोनसो व्यक्ती जावन एक आवय जावं बापूय जावं धूव जावं भुरगें जावं एक याजक जावं धर्मीक जावं आज हांव सांगूंक शकता की म्हज्या जिविताच्या अखेरीक संपदलें. जेजू लागीं आमी तीच कृपा आधार मागया. आमेन. सोम्या काणिको मोगार तुझ्या भुरग्याच्यो दिवाशी काळजान दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो उंडो घोवांचो भेटयता बापा वायंदा कांसो अर्पिता तुका गुर्तो मोगासो एकोटासो सोम्या तुमचा कुडा गती तूं आमकां काणगे सोम्या काणिको मोगार तुझ्या भुरग्यांच्यो वाशी काळजान दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो. म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देव बापांक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या सभेच्या आदावाक सरस्वर मानून घेव. सर्वेस पोलां बगे वंदन दिता सांत जुदान
आपणाक आपणायलेल्या जेजूच्या मोगान मरोन ताजी सोडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयले. तीच सोडवून आमच्या काळजाच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता ती आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी मोळ दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्पदेदरांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोण सगळ्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीचेर थिरांनी गट बांदून दवरल्या. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पोवी 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 दळबारांचो सर्वेस्परू सर्गानी संसार बरला तुझ्या वैभवात. कोण सारकी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. कोण सारकी तुका जय जय. बापा करूस पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परींच्या वाणसतच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांना मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारुतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawarta so good porgotuya. जेजू मेरो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्या येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिवीत सोडो आनी सोडोवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फोबो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पीटर पोल आमची गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमकां समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माय संगती ती सपती बागेव सुसे
भगेवन धर्मदूता भगेवन जुता देवरी सर्व कळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबरी ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजे महिमा गावक आमकां फोव करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजू बरी आमी पेल्याची सेवा करूं मोग करूं गरजाची कृपा ताणें शिकयलेल्या मागण्या मुखांतर मागोन घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस पोरान सर्व वायटांतली आमकां निवार देखून जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गींचे माग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान तेल्यांक आमकां तुज्या उदारकां कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी समाधान दी भलायकी दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं. मायमोग आसो एकवट असो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त कुर्साचेर आपणाक खाली करून आमचो मोग केल्लो तशेंच करून आमकां आपुणें दिवचो. हे शिळयेच्या जेवणाक आपुणें लाभलेले आमी सुमेस्त सुभागी. सुमया म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची करून आमकां ससनाच्या जिवितांत सांबाळून मुघल भाव भयणीनो पवित्र कुंभार पवित्र संस्कार आमी जिबेर सेवसो फकत जिबेर मात्र. तुका सेवकात रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखोन रावता. स्वागत तुका हांव वाजिता जिवीत मोजे समर्पिता. सोमिया तुका सेवकात रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखोन रावता. स्वागत तुका हांव वाजिता जिवीत मोजे समर्पिता. जीवो मुंडो तो जीवित दिवसो जीवित आमचे तू नंदन करसो.
सासनीक सुका वरून पावसो सासनीक सुका पावसो जीवो उंडो तो जीवित दिवसो जीवित आमचे तो नंदन करसो सासनीक सुका वरून पावसो सासनीक सुका पावसो सोमिया तुका सेव खात्रेकता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव वासिता जीवित मोचे समर्पिता सनास तू आमकां पोसताय नितळ उदकान तू दादोस करता पाचव्या सरोवार व्हरून फायताय जिणीचो फळ करता सोमिया तुका हांव सेव खात्रेकता देण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव वासिता जीवित मोजे समर्पिता काळजांत आयल्या सोमये जेजू कमी अर्गां देवी आमच्या मोगांवर आमच्या काळजांत तो आयला सोमी आमच्या काळजांत तूं राव सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले तुवें आमकां सांबाळलाय तुका आमी अर्गां दिता हांव सोम्या ह्या उंड्या रुपी आमच्या आत्म्याचें पोशण जावन आयिल्ल्या तुका अर्गां दिता हांव तुमची जबाब अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका आराधन तुका सोमया जेजू आराधन तुका वंदन तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमिया वंदन तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू उंड्या रुपी आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजू तुका सोमिया जेजू उंड्या रुपी आमच्या आत्म्याचें पोशण जावन आयिल्ल्या तुका अर्गां तुका सोमिया जेजू कालच्या दिसा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका सोमिया कालच्या दिसा सर अपायांतले औचित्य मरणांतले गडगड्या झगड्यांतले वाऱ्या वादळांतले आमकां सांबाळलेल्याक अर्गां तुका सोमिया कालच्या रात्रीची बरी न्हीद आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका आयचो दीस पळोवचे बाग फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमिया आयच्या दिसा हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवचें माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटोवचें बाग फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमिया आत्मीक पोशण जावन आमचे सवे जिवंक आयलेल्या खातीर अर्गां तुका अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका वगळप तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू हालेलुया 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 प्रार्थूया भूमोगाळ बापा बघेवून सूद थात देवाच्या जैतेवून मरणा पासत या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला तांतून घेतल्या तुझ्या पुताचे महिमे वोन कुडी रक्ता वरुवी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां खातीर करून दवर या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन एक घडी बसया मगाच्या भावना भयणीनो नव्यानाच्या 8व्या दिसा हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पाठयता माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या सर्व भक्तिकांकी आमी अभिनंदन पाठयता देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी एकामेका खातीर म्हाका विनंती करता आज प्रतिरितीन आमी निहाळलेलो संदेश वावरते शेतान पिकावळी तेस्त आसा वावराडी थोडेस देवाच्या शेतान वावराडी धाडच्या मागा सांजू ता देवापण्या प्रेरण म्हणलो संदेश आटपतना देवापण्या खातीर आमी मागता आमच्या कुटुंबांत फिरगजेंत आनी आमच्या समाजेंत पवित्र सभेंत देवापणे उपसोवन दीत समेच्या शेतान वावराड्यांक जायते वावराडी आमकां फौसांव दी म्हूण आमी मागया आयच्या दिसा एमिसाचें बलिदान भेटयलेले मानादी बाब रोय डिकोस्टा सांजू हांव पालपून शेताचे ते निर्देशक जावन वावर करून आसात तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता बाप गांवान पलटका फिरगजेचे आतां सावेरापुरा फिरगजेचे
फाटल्या जायते वर्सां सांजुजे इंजिनियरींग कॉलेजींत थंयसर सेवा दिवना प्रस्तुत बचपेंत सेवा दिवन आसात. थंयसर मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाचे भरपूर आशिर्वाद मागता. बापा तुमकां देव बरें करूं. तशेंच फाल्यां दिसा नोव्हेनाचो 7वो दीस आमी आचरण फाल्यां नोव्हेनाचो 9वो दीस आमी आचरण करता. आनी हे संदर्भार मोग आनी कलतेपण बवर्ती माया मोगाच्या जिविताचो संतोष म्हणल्या विशयाखाल आमी नियाळटा. मोग आनी गलतेपण बवर्ती माया मोगाच्या जिविताचो संतोष सांजूद माया मोगाच्या जिविता प्रेरक. आनी हें फाल्यां आमी सवेस्त भारत देशाच्या राजकारभाऱ्यां खातीर मागतले. हे संदर्भार भारतांत शांती समाधान संतोष उपजों दी म्हूण आमी मागता. फाल्यां सांजेची देवस्तुती 6 वरार सांजेर पक्षिकेरे पेंटेंत सांजुजेची इमाजाची वसन करचे मुखांतर प्रारंभ जातली. ताच्या उपरांत चेरेल असो पुरुशां वाजतलो. पुरुशां उपरांत हांगासर संभ्रमी मिसाचें बलिदान आनी मिसाच्या बलिदाना उपरांत हांगासर नोवेन मोटवे सक्रामेंताचें आराधन आनी सक्रामेंताचें बेसांव उपरांत भक्तिकांक जेवण आसतलें. व्हडा संख्येन संभ्रमान वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवण दिता. नोवेनाच्या 9व्या दिसा व्हडा संख्येन आमी हांगासर येवया. देवाची भरपूर आशिर्वादां जोडया. हेच्या दिसा संदर्भार फाल्यांच्या दिसा फाल्यांची देवस्तुती चलोवन व्हरतात. मनादी बाब अरुण लोबो प्रिंसिपल संपद्वा कॉलेज नंतूर मंगळूरू ते हांगासर येवन ही देवस्तुती चलोवन व्हरतले. हे संदर्भार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो येवच्या शुक्रार दिसा सकाळी हांगासर परबेचो दीस. ह्या पुणतळा बाजी परबेचो दीस सकाळी 7:30 वरार फेस्ताचें सादें मीस आनी 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमी मीस. हे मिसाचें बलिदान बेडयतात आमचे देशी निवृत्त गवळी बापदी मनादी दोतोर लुईस पॉल्सोस. व्हडा संख्येन हे संभ्रमाच्या मिसान वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवण दिता. 9:15 वरार मुर्दोमाच्यो वाती तशेंच मानाच्यो वाती आमी वांटता. कोणाक वाती घेवंक आसा वेळार तुमी येवचें. कोणाक मुर्दोम दिवंक आसा वेळार तुमी दिया. ऑफिसान ती घेतात. मिसां दिवंक आसा वेळार ऑफिसान दिया. थंयसर ती घेतात. फेस्ताच्या संदर्भार निपलाची पाकळी दिवन आदार दिवंक कुमक करून तुमकां आमी आपोवण दिता. पिरजेंत रावन दान रावन सहकार दिवंक तुमकां आमी आपोवण दिता. ऑफिसान तुमी दिवची. येवच्या शनिवारा सांजेर 6 वरार हांगासर तुळू नाटक आसतलो. तुळू नाटक आसतलो सांजेर 6 वरार. ह्या तुळू नाटकांत वांटेली जावन आत्मीक तशेंच लौकीक बरेपण जोडोवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे लागीं स्टॉल आसा. स्टॉलार भेट दिया. थंयसर बेंजेर केल्लें मीठ तेल उदक रिली कोकोंता मेथ्यो इत्यादी आसात. हे सगळ्यो आमचे आत्मी झुजावेर झुजोवंक आनी जय जोडूंक आदार दितात. त्यो वस्तू वापरूंक आनी ताचो फायदो जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. दैवी वखदां गांठी दुखी गॅस्ट्रे पिडे भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां तेल ऑफिसान मेळटात. ती तुमी घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो. आयच्या दिसा जेवण तयार केलां वेलंकनी वाड्याकारांनी. तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. गुरकारणीचेर प्रतिनिधीचेर वाड्याकारांचेर आमी देवाचो आदार मागता. आनी हें जेवण तयार केल्यार तांकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या उर्साचो फेस्ताचो संदेश प्रिय आसा. बाबा देवा लागीं सरया. जेजूचीं बेसांवां जोडया. बरोसो सणलेल्या बरोसो दिवचो सांजूता देव आमच्या बावर्ता प्रेरण म्हणल्यार संदेशा खाल 9 दिसांचें नोवेन तशेंच फेस्ताची परब आमी आचरण करतना आमचो बावर्त चड आनी चड सोडून दी. बावर्तां देवा लागीं येवचें आनी देवाचीं बेसांवां जोडून घेवचें भाग आमकां फोव करून दी म्हूण आमी मागया. आतां आमी नोवेनाक आयतीं जावया. पात्रोन सांदूता देवा आमची पासोद विनती कर. पात्रून सांदूता देवा आमची पासोद विनती कर. पात्रून सांजूता देवा आमचे पासोद विनती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. भाव भयणीनो सर्गीं आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगे उजवता देव सरकाराच्या जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासोद विनती करता. सांजूता देव एरसांत भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सर्गींची मायांच्या मजतीन जेजू आमचे एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया. सोमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या करण्यास व्हड भाव. तुका आमी आमचें मागणें भेटयता. तुका निधन जुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागो दिसो आमी उगडास करता.
भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता हे जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा आपण निरंतर उगलाप लाभतानी समेजमनी देवा मानवतात जेजू आमच्या भवार्थ उद्देशी आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे तें देवास्वानी पेल्याचो खरो मोग वाडय आतां आमी मगे वचूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुजे दैवी कुशे प्रमाणे तुज्यारी करतलोय म्हण आमी भर वचता हे जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमची पातयेन आमी तुजे तें दवरता तुका जा महिमा मान आनी उगलाप सदां सर्वदा आमेन सांजुता देवा लागीं मागणे ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदेव जावन आसलेल्या बागे उजूता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सुडवंदराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसले लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनुश्य कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कडसण निरसपण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं खेरेती शरुती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसोनी म्हजी घर जावन तुज्या पुनशता पातयेन आयलां एक बरोबर बसया मुगाच्या भाव भयणीनो जायते ते सवांगासर तुमी घालून आसात तुमचे खातीर निरंतर आमी मागून आसा सर्वेस्पर देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी बेसवान आदार कृपा दिवन दी म्हण विशेष करून ह्या संदर्भार आमी तुमचे खातीर मागता ह्या संदर्भार हांगासर 26 जाणां बरी भलायकी फावो जावंक 16 जाणां बरी सेरी फावो जावंक 2 जाणांची हर्निया प्रॉब्लेम गूण जावंक 2 जाणांची गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम गूण जावंक 16 जाणां खाजरी जोड्या भुरग्याचे तेणे फावो जावंक 6 जाणांक बिझनेस बऱ्यान चलोवंक 3 जाणां हाताक पांयांची गांठी दुखी गूण जावंक एकल्या भायर पडले भांगार पाटी मेळोवंक एकल्याचे 8 ब्लॉक्स ते संपूर्ण गूण जावंक 3 जाणांची लोन फारीक करूंक कुरपा मेळोवंक एकल्याची गोमटेची शिरेची तकलेची दुगूण जावंक एकल्याच्या पाटीचे कड्यांत तशेंच कुशीचे बरी इंतली दुगूण जावंक एकल्या उत्तर प्रयाच्या एक बरी भलायकी कुडीक बूक तशेंच गठाई फावो जावंक 2 बाबा आनी कुटुंबा माय मोगान जिवंक एका कुटुंबांतल्या भावान पिवण अमाल पिवणे सणून माय मोगान जिवन ताचें जिवीत रुताक बऱ्यान रुताक करूंक 3 जाणांची मायग्रेन तकली पडापड गूण जावंक 2 जाणांची हातापांयाची गांठीची गूण जावंक एकल्याचो ताप सायनस आनी तकलेची पडापड गूण जावंक एकल्याचे उत्तर प्रयाच्या स्त्री पांयाच्या पंदा पडचे खिळे ते गूण जावंक एकल्या दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक एकल्याच्या जाग्याचें काम सवी तरेन पंदा पळोवंक एकल्याच्या जाग्याचे सगळे रेकॉर्ड्स बेगीन जावन आतां मेळोवंक एकल्याच्या ब्लडांत इन्फेक्शन आसलें तें संपूर्ण गूण जावंक 8 जाणां शिकोवंक बरी मौत आनी कुरपा मेळोवंक PUCचे एका आसले बरी एक शिकोवंक बरी मौत सकत जाणवाय आनी सगळे स्ट्रेस पयस सरोवंक आनी सेकंड PUCन बरें अंक कण पास जावंक MBBS करते एका विद्यार्थीक बरें कर शिकोवंक कुरपा सकत जाणवाय फावो जावंक 3 जाणांचे स्लीप डिस्क प्रॉब्लेम गूण जावंक 7 जाणांची BP डायबिटीक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक वर्स 6 जाणांक सर अडकळींतलें पयस जावंक 2 जाणांची कोर्ट केस बेगीन सित्यार जावंक 3 जाणांची क्रिएटिव नॉर्मल जावंक 5 जाणांची मानसीक पिडा गूण जावंक 3 जाणांची हट राग पयस जावंक 12 जाणां बरें काम फावो जावंक 6 जाणांक जाग्याचे समस्या सगळे परिहार जावंक 3 जाणांक मोबायलांत सुटका मेळोवंक तशेंच 30 आनी 7 जाणां विविध सांगाती मागोवंक विनंती केल्या तांचे खातीर आमची मागणी उबारया आमची गरजो उबारया एकल्या पांयाचें नी ऑपरेशन जावन आस्पत्रेंत आसा बेगीन ताका बरी भलायकी फावो जावचे पासोती आमी मागया आमी दिमी घालया ही आमची मागणी आमची गरजो आमचे अत्रेक आमच्या काळजाचे अत्रेक जे कोणा मागताना बसयला उडास काडून तांचे बसोत आमी मागया सर्गीच्या बापाक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका समिया जेजू होगळप तुका समिया जेजू स्तुती तुका समिया जेजू आराधन तुका समिया जेजू वंदन तुका समिया जेजू हालेलुया 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 मगळ समिया सांजूता देव म्हाका अनुबालेली मागणी देन तुका भेटून दिता आमच्या चड उर भवर्तान भेटलेली मागणी देन मानून घे आमच्या मागण्या कांदी मागलेले सगळे फोव कर भुरग्यांक किंवा सणा पिडेस्तां प्रायबंद हर एकला तुझ्या कृपेच्या बेसावानी बर सर या सगळ्या खातीर धार्मिका खातीर विशेष करून आज मागता आसतना तुझ्या शेतांत वावराडी दर्चाक आमी मागता समिया तेच पिकावळ तेच तसा वावराडी थोडेशे आसात तुझ्या शेतांत वावराडी दर्चाक तुझ्या बेसावानी हर एकल्या युवा जणांक तुझ्या बेसावानी बर आम्हा हर एकल्यांक बरे ह्या सगळे बरे धर्म भाव भयणी फावो जावन दीत म्हण मागता समिया तुका जावं महिमा तुका जावं आराधना उगलाप हालेलुया 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 हालेलुया
नव्यानाच्या मागणे मंदरशा म्हज्या मतीर काळो काडणं म्हजो बाबार दंडोळा पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तले पुतवेन पयसता उंडाय हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुंड्यात हांव तुका गोलो मारता अशा संडल्ल्या बरसू दोनचे करीत देणे तुका देवान दिला म्हणजे जिणयेचे कंटे कुंटे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयता तुजे मुंबळ माई पसीन वाते की तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर आयवडा पतीने तुजे कडेन मागले उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमचे समये जेजूचे महिमेवंत नांव तुजे मजतीन अधिगती परगटलेलें जावं आमेन. सांजूता देवा उलय कस अडचणी निराशेंत असलेल्या जेजू मुखार बडा शरती जावन असच्या बागे वचूता देवा आमो पासत जेजू लागीं विनंती आमच्या कर. बाप साहेबा बिस्पू साहेबान फुडारांक जेजून कृपानी मजतीन सांबाळचे खातीर आमो पासत जेजू लागीं विनंती कर. संवसाराचो उजवाड जावन असच्या जेजूची सुवार्ता समेस मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतां वावरड्यान धाडच्या खातीर आमो पासत जेजू लागीं विनंती कर. जेजू बऱ्या गोळ्यान समेस लोकांक आनी आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन कऱ्या प्राजितक आनी शांती समाधाना घडचे खातीर आमो पासत जेजू लागीं विनंती कर. भगेन कुटुंबान जियेले सुमये जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आमो पासत जेजू लागीं विनंती सरिल्ल्या कर. समेस बवरत्या आनी बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून शास्त्रीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आमो पासत जेजू लागीं आमी विनंती समेस कर. जेजूच्या बळादी कृपे वरी देवसराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या उलोवण्याचेर आनी कुडीच्या क्रवडण्याचेर जैत वरच्या की आमो पासत जेजू लागीं विनंती कर. प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूत आनी रक्त साक्षा बगे उजवता देवा तुमची जेजूचो मोग जायत्या वांटलाय तो मोग आमच्या काळजांनी दुसडय पथकाचे आनी स्वार्थाचे वाटो सोडून मायामोगाचे रस्ते दवरूंक आमकां बळ आनी घटाय दी कस अडकडी मध्ये निराशेन आनी कधी बेजारान तुजी कुमोक आमकां सदांच मेळों दी अशी अजिणयेच्या पयना शबित्यान समकोन सर्गीन देवा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधना करूंक आमी पवशें करी क्रिस्त आमच्या समया वरवीं एगडी बरदोळे तांबी आमच्या आत आमच्या हृदयाचे दवरया सांजू तद्या मुखांत लाभलेल्या बरेपणाक सर्गींच्या बापाक आमी अर्गां दिवया पुताक आमी अर्गां दिवया पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया. तुमची जबाब अर्गां तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 हात बरे निरंतर स्तुती करूया हालेलुया 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 अर्गां जेजू क्लब जेजू जेजू अर्गां जेजू सगळ्या काळजान तुका अर्गां दिता सोमिया आमचे दया आमकां मसावणी भरलेले बसो मागलेले सगळे आयकून आमकां फोव केल्ले बसो अर्गां दिता आसतना तुज्या शुभ अभ्यासावानी आमकां बरें मागता सोमिया हालेलुया 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 हालेलुया. सर्गीचे बापा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान जिणेत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्या की बापा भगवंता देव मारी पात आमी तुका अर्गां दिता. सर्गीचे बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गोळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्या की बापा भगवंता देव मारी पात आमी तुका अर्गां बाबा दिता. ह्या नव्यानाच्या कुटुंबा भाग्यवंता देवाच्या मजतीन तुवें दुरुस्त केल्यार मुखार करूंक कुशवेले उपकारा बसत बाबा भगवंता देव मारी पात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुवें तुजे ते पातये तेल्या सुखान आसतना कुमोक केले आनी कश्टांनी राशेन सांबाळून दिलेल्या की बापा भगवंता देव मारी पात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकांत सुटका दिल्या वेळी मती उजवाड दिल्या गती दुखीने आमकां बसवण दिल्या की बापा भगवंता देव मारी पात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुज्या एकल्या जेनीत पुता जेजूचे नवे तुवें देव सरार्थ थरल्या बिजू काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठ्यान भरल्या की बापा भगवंता देव मारी पात आमी तुका अर्गां या दिता. पुंतळ सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी ऐकून तांची गत बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा भगवंता देव मारी पात आमी तुका अर्गां हे दिता. बघेन सगळ्या सांजुदा मुखांत आमी जायत्या जपां आमी तुवें जारी केल्ल्या खातीर बापा भगवंता देव मारी पात आमी सांजुदाच्या मजतीन या पुंतळ सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा भगवंता देव मारी पात आमी तुका अर्गां सांजुदा दिता. मुखांत आमी मागले सर तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा काळा ती गीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा भगवंता देव मारी पात आमी तुका अर्गां दिता. आमी सर संगाता मेळून सुमियेन शिकलेल्या मागणे संगाता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे गोशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमची दाव तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मोगाळ बाबडी न्हू आमच्या पिडेस भोंवणो बसो देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार सर्वेस्पर पिडेस जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कस चळू करी ऐक आमची प्रार्थना सर्वेस पिडेसाचे सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेरा नरसांग सेवा काम पाव ऐक आमची प्रार्थना सर्वेस पिडा सकड पिडेस्तां ताळण्यानी पातकांतली निवार ऐक आमची प्रार्थना सर्वेस पिडा तुझ्या मर्यादेनात वरच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकी गुडी आत्म्याची गठाय दी ऐक आमची प्रार्थना श्रीगींच्या बापायची दिसा आमी आयकली आमच्या भाव भयणीची सरते समाजारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिनियेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान पवो करी
ऐक आमची प्रार्थना येसुमिया श्रीचे बाप्पा आमचे लगे ते मागणी विसरले ते स्वामी तुका समर्पित दिता हांव तुझी खुशी वयतो ती सर ते समाजारी कर म्हण आमी मागता ऐक आमची प्रार्थना येसुमिया मंगळा बाप्पा गांवांत तशें बरें गांवांत फावो ते काम नासतना कुस्तूंच्या सर तुझ्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण मागता हांव ऐक आमची प्रार्थना येसुमिया दयाळ बाबा फावतीची नी संगती व संगती मेळनासतना कुस्तूंच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिनी संगती व संगतीन मेळोवन बरे कुटुंबाची जिवनचे देणे फावो कर म्हण मागता हांव ऐक आमची प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजरी जोड्यांची बेरबाद पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो कुटुंबा संतोश चडय म्हण मागता हांव ऐक आमची प्रार्थना येसुमिया फाल्यां दिसा आमी आचरण करचो नवेनाचो नवो दीस तशें बेसपाचो दीस तशेंच येवच्या शुक्रार दिसा आमी आचरण करची दबाजी परबोर तेम आपण आचरण करूंक कसलीच अडकळ कसले समस्या नासतना अपुरब्यान ही परब तुज्या मनाक आचरण करूंक आमकां फावो कर म्हण आमी मागता ऐक आमची प्रार्थना येसुमिया आज विशेष करून सर्व धार्मिकां पासून याजकां पासून आनी देवापण्या पासून मागता आसतना सर्व याजकांक धर्मिकांक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी तशेंच जे तुज्या सतांत वावराड्याक फावो जावचे खातीर येतेश वावराडी आमकां फावो जावचे खातीर तुज्या उसबाम बेसांवांनी हर एक युवासना भुरग्यांक आशिर्वादीत कर म्हण आमी मागता ऐक आमची प्रार्थना येसुमिया बरी फेडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमार आनी एका कुळतीचे माये नमान आमच्या जिवाक अमृत आनी भरोशा तुका मिलो मारताव आमी बदे शेवीची बळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसताव आस्कार नुस्कार सुण आमी तुका रुदान करताव तर तुमचे शक्य येते तुजे काकू देवळे आमचेर परती आनी ह्या बरें शोपरां तुजे कुस्यां सुदी पळ जेजूक आमकां दाखय हे देळी मकडी दिलो बी आमकार मरये पिडेस्त आमच्या बाबडी सुडास काडया तांच्या बऱ्या भलायके पासून सुटके सोडून पासून त्रिंदादीची मजत मागून सांगाता म्हणया महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचे तितलो लार्मीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करून दिवं कशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या बुजवण धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया भूदयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतेच्या आनी कुडीच्या पिडेनी कश्टोवच्या तुज्या साकरणी साकरणीचे दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसिल्ल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिड्यांतली गुण जावन वेगिस्तानी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमयेचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी सर्वेस पाव तुमचे सोवे असो तुमची सोवे असो प्रार्थुया बहुदयाळ सुमया बाबा तांच्या बुजवण दरा तुजी मीत मेरेन नातलेली दयाळ आमी मागताव पिडे शिडेन कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यां तांचे राखण बुडवे सदां समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून मना बैत पयस करून एकामेका काळजातान बगसून चिवून तांकां द्वादार दी आपल्या कश्टावर सुदारून तुजे देन तांकां आपण बरे जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ समी सदां सांचे संगात राव तांत्यातली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभे सदां तुका अर्घां दिवन दीत जोची येत आनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां मैपासान आनी खाकुळतीन मागो दुलो भयन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिव देवाचो एकलोचो पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे संगता आसा तो तुमचे सोवे रावो तुमचे रक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमचे रक्षण करूं आमेन देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे थंय आसचे सर्व वायट भस्मून उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन आनी सर पदवेधार देवाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सोवे सदां रावो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडता देवाचे उडोवप मगळ बाबडीनो तो थोडी मिनटां सक्रामेता मुखार आमी करसी आमची नसमाधान आमची करंदाई आमची कंत आमची बेजाराई आमची विडाशिडा आमची दूख कश्ट वळवळे सगळे सुमेच्या पांयांतळा समर्पिया सुमी आमकां सुटका दिता सोडवण दिता जैत दिता बेसांव दिता जणवाय दिता गिन्यान दिता सगळे सुमे लागचे आमी घेवया आराधनाचें गीत गावया
काळजात हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजात हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा तूं म्हजो सोडवंदा तूं म्हजो शिकोंदा तूं म्हजी घोटाय तूं म्हजो सगळ्या काळजात हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा सकट आमचे हात आमी उबारूया आनी जेजूक सांगया जेजू आमचे खातीर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे खातीर तो आसा आनी आमी हांगा ताचे सोवे ताचे आशिर्वाद घेवं आमची मागणी भेटो हांगा सांगता सोंपल्या परत आमी व्हडा थाळ्यान म्हणया जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हालेलुया 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 आमचे हात आमी उबारूया आनी व्हडा थाळ्यान आमी जेजूची स्तुती करया ताका आराधन आनी अर्घां दिवया जे कितें ह्या घडये तुमच्या काळजांत आसा तुमच्या मतींत आसा व्हडा थाळ्यान जेजूची स्तुती करच्या मुखांत ताका अर्घां स्तुती होकळां दिवच्या मुखांत जेजूचें आराधन आमी करया आमी सांगता म्हणया अर्घां तुका सोम्या जेजू होकळां तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू हालेलुया तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हालेलुया तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 Mogăționă e pupuvitru sacramentant Jesu Christus hazarasa
एकेडी बरो आमची दिश्ट जेजूचेर आमी गुंजोवया. जेजू म्हाका पळयता, हांव जेजूक पळयता. मगेचो जेजूची दिश्ट ती कुनवळाची, ती मोगाची, ती काकुळतीची, ती बिरमोतीची दिश्ट. आमचे जेजून दुखता पर्यंत, रक्ताचो निमाणो थेंबो धरणीक पडता पर्यंत आमचो ताणें मोग केलो. आपणा खातीर कितेंच ताणें केल्लें ना. बापाची खुशी फाळच्या खातीर निमाणो स्वास पर्यंत ताणें आमचो मोग केलो. कितलें वर्तें भाग आमचे. ह्या घडये ह्या जेजूक आराधन करचें, ताच्या मुखार सरपडोन ताची स्तुती गावचें. मगचो न्हू, ही घडी जावन आसा भोव पवित्र घडी. ही घडी जावन आसा आशिर्वादाची घडी. ही घडी जावन आसा देवाच्या काकुळतीची घडी. ह्या खातीर जेजूक आराधन करूंक आमी आयल्या. हांव ह्या संवसारांत एक किरकोळ रचना, हांव एक अस्खत रचना. देवाची जेजूची म्हाका गरज आसा. म्हज्या चलत्या जिवितांत म्हजें जिवीत जियोंक देवाची ताच्या काकुळतीची म्हाका गरज आसा. ह्या खातीर हांव हांगासर आयलां. म्हजें जिवीत जेजूच्या मोगान भरोंक, म्हजें काळीज जेजूच्या काकुळतीन भरच्याक आमी सर्व हांगासर जेजूच्या पांयां सरपडल्या. मगाच्या भावांनी भयणी, परत एक पटी जेजूक आमी पळोवया. जेजूचो तो आनंद आमी बघया. कितली वर्ती दादोस काय जेजूच्या संगत आसचें, जेजूच्या हसारपणान जियोवचें. आज आमी विशेष करून देवाक अर्घां दिवया. देव आपोणी आमच्या कुटुंबांनी फुलल्या खातीर, आमकां बरो याजक आनी धर्मिकां देवान फावो केल्ल्या खातीर, आपल्या पुता जेजूचे मिसांव मोग करचें, सेवा करचें, ते मुंदरसून व्हरूंक मिसाचें पवित्र बलिदाना मुखांतर जेजूकच आमकां उडो आनी वायन ताजें मांस आनी रगत जावन आमकां दिवच्याक, निर्गतिकांची अनाथांची सेवा करची धार्मिक आमकां फावो केल्ल्याक, मरणांत जल्मांत मरणा पर्यंत एका याजकाची कितली गरज आमकां आसा हें आमी हर एकलो जाणा. ह्या खातीर विशेष करून याजका खातीर मागोवंक, याजकां खातीर धर्मिकां खातीर अर्घां दिवंक थोडो वेळ आमी वापरया. मगचो देवान आमचो मोग केलो आनी ह्या मोगान देवान ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो. जो आमच्या सुवार्थेंतली ही उतरां आमी आयकोवया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत्मंतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बघा ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मगचो देवाचें उतर म्हणटा, देवान ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो आमकां नाश करच्याक न्हय, बगार सासनीक जिवीत दिवच्याक हे आमी उडास दवरचें. जे कितले सड हांव ह्या जेजूचेर फातयेनी बरवचो दवरता, तितली सड सुडका सडवून जेजू म्हाका दिता. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बघा ताचे मारिफात संवसाराची सडवण करच्याक. पुताक सत्मंतेलाची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सत मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत मानिना. ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो. मोगाचो देवान आमकां उजवाड दिला, देवान आमकां मोग दिला आनी आमी हर एकली उजवाडाची भुरगीं जायचे म्हणून जेजू आशेता. ह्या खातीर मोगाचो आज म्हजें जिवीत जेजूक समर्पण दिता आसतना
आज म्हजें जिवीत उजवाडाचें जालां गी आज म्हज्यो करण्यो उजवाडाच्यो करण्यो जाल्यात गी आज जेजूचेर पातयेणी बरोवचो कितलो चडला म्हजो आज म्हज्या कुटुंबांत मागणें आनी तशेंच तेरसाचें भक्तीपण देवाच्या उतराची गाजोवणी कितल्या मापान जाते आसा मोगाचें कितें ह्या संवसाराची सकत आमकां कितेंच करूंक शकना हो देवाची सकत जेजूची सकत आमकां सुडकां दिता सोडवून दिता म्हणटा जेजू क्रिस्त आनी मोगाचें आमी जेजूच्या जिवितांत आयकता जेजू गेलो हळ्या हळ्यांनी जो कोण ताजे लागीं मागता हर एकल्याक ताणें गूण केलें कुरड्यांक दिश्ट दिली थोंड्यांक चलाशें केलें मोन्यांक उलयशें केलें मरण पावल्यांक सयत जिवांत उठयलें तुमच्या भवर्ता प्रमाणें तुमकां जाव म्हळें जेजून मोगाचें आज आमी मागूंक जाय ह्या भवर्ताचें देणें आमच्या कश्टा वेळार पिडे वेळार मरणा वेळार कंगल जाता आसतना मोगाचें आमी बरोवचो समजो नाका कितें देवाचें उतर आमी आयकलें देवान ताच्या एकल्याच पुताक जडलां आमची सोडवण करूं आमकां गूण करूं आमकां सुडकां दिवं आमकां संतोशांनी उजवाडाची भुरगीं करूं ह्या खातीर मोगाचें आतां आमी देवाक अर्घां दिवया देवाचो उपकार आमी भावडुया येदोळ पर्यंत देवान आमकां राखलां सांबाळलां येदोळ पर्यंत आमचो भावार्थ दंडळोंक ना येदोळ पर्यंत आमच्या कुटुंबांत जायते मागणें जावन आसा जायते दान धर्म आमी केला जायत्या आमच्या बऱ्या करण्यांनी जेजूची सुवार्ता परगट केल्या आमच्या कुटुंबांत जायते याजक धर्मिकां आमी उपजयला धर्मिकां याजकां खातीर आमी मागोन आसा जायते बरेंपण आमच्या मुखान जेजून केला ह्या खातीर आमी जेजूक अर्घां दिवंक जाय देवाचें उतर कितें आमी वाचता तशें खरें म्हज्या जिवितांत जाला म्हज्या कुटुंबा मुखान म्हज्या फिरगजेन कुटुंबान समाजेन हांव एक साक्ष जाला ह्या खातीर ह्या घडये आमी एका गिता मुखांतर कन्नडा गिता मुखांत जेजूक अर्घां दिवया विशेश करून आमकां बरे याजक धर्मिकां दिल्ल्या खातीर आमच्या कुटुंबांत भवर्त अजुनूय जीव आसा देखून म्हज्या जिविता मुखांतर जेजूचो मोग फेल्याक हांव वांटूंक शकता देखून त्या जेजूक अर्घां स्तुती होगळापू ह्या घडये आमी दिवया ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ತಳಿಯೋ ನನ್ನ ಬಿಡಿಯೋ. ಹಾಡಿದ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾರಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ह्या घडये आमी उडासा काडया देवान आमकां केल्ल्या सर उपकाराचो हे करून क्रिस्तांव जावन आमकां जिवीत दिलां आमच्या कुटुंबांत देव बिरांत मागणें आसा केलां बरी आवय बापूय देवान आमकां फोवो केल्या भाऊ भयणी मुखांतर देवाचो मोग आमकां फोवो केला ह्या सर्व खातीर जेजूक ह्या घडये आमी अर्घां दिवया ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾರಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ
आपल्या कुडीन रक्ता मासान जेजू आमकां तो पोसता कुमसराच्या सक्रामेंतांत आमची स्कितली आसल्यार पातकां ती तो दुर्नितळ करता आमकां मागल्लें तो आमकां दिता आमकां संतोष समाधान दिसपडतो ग्रास आमकां बरें काम वावर हें सगळें देवान दिलां ताका आमी अर्गां स्तुती होगळाप करया दिव्या ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಆನನ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां म्हज्या उपरांत म्हणा अर्गां तुका सुमयान जेजू होगळाप तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू हालेलुया तुका सुमयान जेजू जय जय तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू होगळाप तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 आमी सर्व उबे रावया मगचनो आमी सर्व अस्खत जेन्ना आमी जेजू समकार येता आमची अस्खत काय आमकां दिसता संपेद्रू म्हणालो हांव सोम्या योग्य न्हय तुज्या मुखार रावूंक आपणाची अस्खत काय ताणें वळखून घेतली आनी अमुखांतर देवान ताका बळवून केलें हर एक आपोस्तल हर एक प्रवादी हांव योग्य न्हय म्हणाले हांव तुजें उतर प्रगट करूंक तुजें उतर म्हज्या तोंडान गाजोवंक हांव योग्य न्हय तरी पूण आमचो देव खाकुळतीचो आमचो देव बोगसाणे असो जेन्ना हांव कितलो खालतो जाता कितले पावटी देवा लागीं बोगसाणे मागता देवाच्या भंडारांतले उदार खाकुळत देव आमकां दिता आमी कितले चड देवाचेर जेजूचेर फातयेनी दवरता ताका सत म्हणटा तितली चड जेजू ताची खाकुळत आमकां दिता मगचनो ही घडी जावन आसा आमकां सामी खालतें जावची आमची अस्खत काय वळखून जेजूच्या बापाच्या काकुळतीन ग्रेस्त जावची एक घडीभर मौन आमी रावया आमचे दोळे आमी धांपया आमचे हात आमी आमच्या काळजाचेर दवरया मगचून आमची अस्खत काय आमचे उणेपण आमी वळखून घेवया काकुळत मागया जेजू म्हाका बक्षी जेजू म्हज्या पातक्याची काकुळत कर त्या पुब्लिकानाचे मागणे थकली बागावन हरदें बडोवन तो जेजू मुखार रावून म्हणालो म्हज्या पापयाची खाकुळत कर ये दाविदाच्या पुता म्हजी खाकुळत कर तांचे मागणे जावन आसले खाकुळतीचे मागणे आनी देवान जेजून तांकां बक्षिलें आज ह्या घडये आमकां हर एकल्या जेजू बक्षिता
जे कितले चड म्हाका बक्षांनी मेळटा तितले चड म्हजें जिवीत परसळटा, तितले चड आशिर्वाद जेजू म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक दिता. ह्या खातीर ह्या घडये सुडका आमी जोडून घेवया. बंदपतांतले जेजू आमकां आपूण गुण करून दी, अमोलीक रक्तान तो आमकां नितळ करून दी म्हणून आमचे सर्व पातकां जेजू लागीं बक्षून काकूळत आमी मागया. काकूळत म्हजी कर सोमिया, काकूळत म्हजी कर सोमिया, काकूळत म्हजी कर सोमिया. सगळं सांगाता. काकूळत म्हजी कर सोमिया, काकूळत म्हजी कर सोमिया. मुगळा सुम्या काकूळत म्हजी कर. तूं म्हजो मोग करताय, म्हज्या पातकां खातीर तुवें येदोळूच खर्चाच्या मरणा मुखांतर जामिनी जोडून दिल्याय. पूण तुजो मोग करूंक, तुजे उतर वाचून नियाळून त्या प्रमाणे जिवोंक हांव फाटीं सरला. तूं म्हजो मोग करताय म्हणल्यार हांव विसरला. येवकारिस्ता मुखांतर तूं म्हज्या काळजांत आसाय, म्हज्या सोबे जियेताय. तूं म्हज्या हजरेंत आसाय म्हणून हांव विसरला. जेजू म्हजी काकूळत कर, म्हाका बक्षी सुम्या. राग हांवें केला, मोसोर हांवें चिंतला, कोडी काडून पेल्यांक दुखयला, कोडी काडून पेल्यांक दुखयला. हाड तुका गेला, पाड हांवें केला, म्हज्या कुशीन हांव जियेला, म्हज्या कुशीन हांव जियेला. लाडाय हांवें केल्या, भाडाय हांव उलयला, पेल्याची ती बेपारवा केल्या, पेल्याची ती बेपारवा केल्या. शिराप हांवें घाला, वायन हांवें मागला, दुस्मानाचो नास आशेला, दुस्मानाचो नास आशेला. काकूळत म्हजी कर, काकूळत म्हजी कर सोमिया, काकूळत म्हजी कर सोमिया, काकूळत म्हजी कर सोमिया. ओय सुम्या राग हांवें केला, मोसोर हांवें रांदचेर चिंतला, जायत्या झाडांच्या विशांत हांवें कोडी काडल्यात, हेरांच्यो खबरो हांव उलयला. जायते फावटी म्हज्या कुटुंबांत नासतना समाधानी कारण जाला. कुटुंबा विशांच हांवें वायट उलयला, वायट केला, खंडन केला. लढाय हांवें केल्या आस्ती खातीर, पयशां खातीर, जाग्या खातीर. जायते फावटी चिल्लर संगती खातीर हांव झुजला, झगडला. बक्षूंक राजी करूंक हांव फाटीं सरला. जायत्यांक म्हज्या उतराद्वारे हांवें वायट केला, शिराप घाला, शिराप हांवें बेसला. याजकां विरोध, धर्मिकां विरोध हांव उलयला. सोम्या म्हजी काकूळत कर, तुज्या सर्व शिरापांतले म्हाका तूं निवार, म्हज्या कुटुंबाक तूं राख निवार. काकूळत कर सोम्या म्हजी. तुज्या अमोलीक रगत आमचेर, हांगासर जमलेल्या हर एकल्याचेर, आमच्या कुटुंबाचेर तूं शिमठावन आमकां तूं पवित्र कर, नितळ कर. जेजू हांव काकूळत मागतां तुजी, म्हाका बगोस बक्षी म्हाका सोम्या. वायट हांवें चिंतला, गलीस हांव उलयला, बोरशे हांवें आदारला, बोरशे हांवें आदारला. सताची वाट सांडल्या, फोटीची वाट धरल्या, आनी तीन हांव जियेला,
आनी तीन हांव जियेला हांकारान हांव भरला गर्वान फुल्ला नाली सायेन हांव जियेला नाली सायेन हांव जियेला गाडी हांवें सोल्या कोडी हांवें काडल्या पेल्या सोहात्मा हांवें केला पेल्या सोहात्मा हांवें केला काकूट म्हजी सोमिया काकूट म्हजी सोमिया काकूट म्हजी सोमिया काकूट म्हजी सोमिया म्हज्या वाक्याची काकूट म्हजी सोमिया म्हाका तूं साडून घाली नाका काकूट म्हज्या स्वार्थाद्वारे म्हज्या खोट्याद्वारा पोरे हांव तुजे तान पयस गेला जाल्यार म्हाका जेजू तुजी काकूळ तूं म्हाका दी म्हाका तूं बक्षी म्हजी सुडवण कर म्हजी नीत तूं करनाका तुज्या दयाळेन तुज्या कुर्साच्या त्या मोरड्या मुखांतर म्हजी काकूळ तूं कर म्हज्या कुटुंबाची काकूळ तूं कर कुटुंबाच्या हर एका सांद्याची तूं काकूळ तूं कर मुगळा जेजू म्हज्या भुरग्यांची तूं काकूळ तूं कर म्हज्या आवय बापायची काकूळ तूं कर म्हज्या बाबा भयणीची तूं काकूळ तूं कर आमच्या याजकांची धार्मिकाची काकूळ तूं कर आमच्या फिरकाजीच्या समुदायाच्या सर्व लायक मुखेल्यांची तूं काकूळ तूं कर सोम्या आमच्या हर एकल्याची तूं काकूळ तूं कर सोम्या काकूळ तूं म्हजी कर काकूळ तूं म्हजी कर सोम्या सोम्या मुगच्छनो ह्या घडये आमची मागणी आमी मिटोवया बाळा भियेनाका हें गीत आमी गायता आसतना आमचे हर एकल्याचेर जेजू आशिर्वाद घालून दी आमी हांगासर आयल्या व्हडा बावर्थान व्हडा बरवशान आमची काळुजां भरून गेल्यांत पिडेन कश्टान अर्थीक अडचणेन नासमाधानेन मुखार जे कितले चड हांव ह्या जेजूचेर पातयेनी बरवसो दवरता तितले चड जेजू म्हाका आपडता तितले चड ताज्या मलीक रगत म्हाका शिमटायता तितले चड तो म्हाका गूण करता ह्या खातीर बावर्थान बरवशान म्हजे खातीर म्हज्या कुटुंबा खातीर म्हज्या भुरग्यां बाळां खातीर म्हज्या आवय बापाय खातीर म्हज्या दादल्या खातीर म्हज्या स्त्रिये खातीर परगांवान वावुरच्या भुरग्यां बाळां खातीर आवय बापाय खातीर कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर आमच्या पवित्र सभे खातीर विशेश करून देव आपण्या खातीर ह्या घडी आमी मागया कोणा दिंबेर पडोवंक जाता दिंबेर पडचें कोणा बसूंक जाता ताणें बसचें परत आमचे हात आमी काळजाचेर दवरया व्हडा बावर्थान बरवशान आमी मागया कित्याक जेजू ह्या घडये ताच्या हसारपणान आमचे सोवे आसा आमी मागया मागया आनी मागया बाळा भियेनाका आसा तुझी संगीसरा बाळा रडनाका आपय म्हाका जिणेन तुज्या मुगळो जेजू ह्या घडये हांगासर जमलेल्या सुमेसांचेर तांच्या काळजाचे उतरेक तूं आयक कश्टान ती आसात पिडेन ती वळवळतात मुगळा जेजू थंय ती तांचो कोण मोग करची नांत अशें तांचें भोगप आसा कुटुंबांत सारकें समाधान ना तांच्या जिवितांत आसचे कश्ट ती तुज्या लागीं ह्या घडये परतून बावर्थान ती मागता तांकां तूं आयक तांकां तूं बुजावण पाठय तांच्या काळजाचे अतिरेक तूं आयक जेजू कष्टांत आसताना पिडेन वळवळताना कष्टांत आसताना पिडेन वळवळताना
दिला सांगा हांवे तुका तुवें म्हाका सांडल्यारी वाट चुकोन गेल्यारी तुवें म्हाका सांडल्यारी वाट चुकोन गेल्यारी मोगान वेंगूंक हांव तयार आसा बाळा भिनाका आसा तुजी संगी सदा बाळा रडनाका आपय म्हाका जिणेन तुज्या बडा भिये नाका तू रड नाका हांव आसा तुजे सांगाता तुजे कश्टांत तुजे दुखींत तुजे पिडेंत तुजे वळवळ्यांत हांव तुजे सांगाता आसा म्हजेर विस्वास दवर म्हजेर विस्वास दवर म्हजेर बाबर्थ दवर तूं गूण जातलोय तूं बरी जातली तूं गूण जातलोय बाबर्थान तूं म्हाका आपड आनी तूं गूण जातलोय रक्तस्रावाची स्त्री 14 वर्सांतान पिडेन कश्टून आशिल्ली तिचे तें बाबर्थ आशिल्लो ती म्हाका आपडूंक आशयताली ती आयली म्हजे उस्तराचें पोंद तिणें आपडलें बाबर्थान आपडलें आनी ती गूण जाली तुंय म्हज्या पुता म्हजे दुवे म्हजे बाबा म्हज्या भयणी म्हज्या इश्टा इश्टिणी गूण जातली गूण जातलोय आपड आपड समया म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो म्हणा समया म्हाका आपड म्हणटा ताच्या प्रमाणे समया म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो हांव गूण जातलो म्हटल्यार समया म्हाका आपड समया म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो हांव गूण जातलो समया म्हाका आपड समया म्हाका आपड हांव गूण जातलो गूण जातलो समया म्हाका आपड म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो हांव गूण समया म्हाका आपड म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो म्हटल्यार ना समया म्हाका आपड म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो हांव गूण जातलो समया म्हाका आपड म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो जातलो समया म्हाका आपड आनी हांव गूण 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 जातलो समया म्हाका आपड आनी गूण जातलो गूण कर जेजू गूण कर जेजू गूण कर जेजू गूण कर जेजू सांगाता गूण कर जेजू गूण कर जेजू गूण कर जेजू गूण कर जेजू आतोबान गूण कर जेजू गूण कर जेजू गूण कर जेजू गूण कर जेजू आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू हा दुनिया तुबान आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू हालेलुया हालेलुया तुबान हालेलुया समी जेजू आमकां आपडटा गूण करता हालेलुया व्हडल्यान हालेलुया तुबान हालेलुया समी आमकां आपडटा वक्त गूण करता हालेलुया 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 बाबर्थान हालेलुया शदला बला बला बा हालेलुया शदला ला 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 हालेलुया हालेलुया निरंतर
हालेलुया 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 अर्गा तुका समयाचे जोगळा तुका समयाचे जरा दान तुका समयाचे हालेलुया 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 मोगळा समया सगळे भक्त कंदे तुझा आशीर्वाद कर तुझे गुण करते देवी सगताच्या शिराशिरेनवळे तुझ्या पवित्र कशने तळ कर तुझ्या नावांत कबर कर तुझ्या नावांत कर तुझ्या नावांत आशीर्वाद वर सर्व वाईट शक्ती कोटे शक्ती दाते सर्व जन दळण्यात माट मंत्र दान विदेशपणा धर्मकारी वार समया तुझी कृपा वे समानी शुभम आशीर्वाद नेटे कृपा दे सकती बाळ दे जेजू आपण जेजू आपण 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 गुण कर जेजू गुण कर जेजू टच 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 टचस ही हील अस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमच्या तकलेच्या दवरया पवित्र आत्म्याची मजत मागया पवित्र आत्म्या देवानी आमकां अभिषेक कर तुझे कृपेच्या बेसवानी बर तुझी गुण करजे देवी सकत आमच्या शिराशिरेने वळे पवित्र आत्म्या तुझे देवी देणी आमचे रेटे पवित्र आत्म्या तुझ्या फळांनी आमकां बरोवन आमकां आशीर्वादीत कर ये पवित्र आत्म्या ये आमच्या थंय देवान ये पेंतेकोस्त दिसा अपोस्तलांचेर मरियेच्या देवान आयलेल्या पवित्र आत्म्या विविध संदर्भांनी अस्कत कायन भरलेल्यांक बळ दिवंक आयलेल्या पवित्र आत्म्या जाणवाय दिवंक आयलेल्या पवित्र आत्म्या आमचे थंय ये आमकां बळ दिवंक जाणवाय दिवंक गिन्यान दिवंक ये पवित्र आत्म्या ये अभिषेक कर ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या म्हणा ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तई ये पवित्र आत्म्या मुझे तई ये पवित्र आत्म्या मुझे तई वस्ती करोगे ये पवित्र आत्म्या मुझे तई बिडार करोगे ये पवित्र आत्म्या मग गुण करोगे ये पवित्र आत्म्या मग समाधान देऊंगे ये पवित्र आत्म्या मग सुडका देऊंगे ये पवित्र आत्म्या आमका सडवण देऊंगे ये पवित्र आत्म्या मग बाचावे देऊंगे ये पवित्र आत्म्या मग राखण वरोंगे ये पवित्र आत्म्या तुझ्या देण्याने बरोंगे ये पवित्र आत्म्या तुझ्या फळांनी नेटोंगे ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या गुण करोंगे ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 शदला बलंदलल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 
भाव भयणीनो पवित्राची मागणी आमी करतल्या पवित्र आत्म्याचें गीत गायतना 2 लायन करून येवचें पवित्राची मागणी आतां स्वीकार करची पवित्रज्ञ आमकां तूं पवित्र देण्यानी तुज्या दयेन आमकां मोर सा तुजी देणी आमकां फावो कर आमची जिणी मोगा कुर्पेजर हे पाराक्लिता दैवीक माझदारा तुजी तेंपला जाव आमकां रुपीत कर हे पाराक्लिता दैवीक बुजोणदारा तुजी बुजोण आमकां सांबाळो novia tu संसार तो नवो कर शांती प्रीतीचो मोगसर तो कर तू शांतीचे जावं आमकां उर्बेन तूं बोर क्रिस्ता साक्षी जावं जियोंक तूं फावो पाराक्लिता दैवीक माझदारा तुजी तेंपला जावं आमकां रुपीत कर ही पाराक्लिता दैवीक बुजोणदारा तुजी बुजोण आमकां सांबाळो दयेन आमकां मोर सा तुजी देणी आमकां तूं
फावो कर आमची जिणी मोगा कुरपेज बाराक नीता दैविक माझदारा तुझी तेंपला जावन आमकां मोवी कर बाराक नीता दैविक बोजोणदारा तुझी बोजोण आमकां सांबाळो हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हात बऱ्या. हालेलुया 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 हालेलुया. निरंतर हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका समया जेजो गुलाब तुका समया जेजो आराधना तुका समया जेजो वंदन तुका समया जेजो. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हाथ बऱ्या. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गां చేసో అగలాం చేసో స్తుతి చేసో ఆరాధన చేసో. हालेलुया हालेलुया. समया सन्मुखम कजलो जरा दोन थाळी बढिया समया जरान दोन थाळी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. समया सो आशीर्वाद घेऊन गव्यां गीत येते बडा सक्रामेंता. Idiavoda sacramenta sashtanaman kuruyam purvinyatya rupavodla novioriti adaryam solvor vicha askat vishwa mavartachi voldivya tachi bapa tachi sputa ullasani sutiza podvi mahima सस्ना सस्ना एका स्थळ्या हर्षिता तुका भक्तीच्या स्वीरिता समासामी नवार्था. प्रार्थुयाम. सगळ्यांच्या मगळा बापा तुझ्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडून कुर्साच्या मरणा मुखांतर आमची सोडवण केली. हांगासर जमलेल्या सुमेस्तांचेर परत तुझे आमलीक रगत शिमठावन तुझ्या पुता जेजूचे आशीर्वाद घाल. तांकां भलायकी दी सुडका दी सोडवण दी समाधान दी. तांच्या जिवितांत सदां नीत तांच्या कश्ट आकांत वेळार आधार दी. या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उभी रावया. आता बऱ्या. सदैव जावं समयाचें नांव
आता आणि सदा आता सर्वदा आणि सदा सर्वदा सदैव जावन तीन सुमेचे पटी म्हटल्या नाव. म्हणजे सदैव जाऊ समयाचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊ समयाचे नाव आता आणि सदा सदैव सर्वदा जाऊ समयाचे नाव आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावन आता आणि सुमेचे सदा नाव. सर्वदा सदैव जावन सुमेचे आता आणि नाव. सदा सर्वदा सदैव जावन सुमेचे सदैव नाव. जाऊ समयाचे नाव आता आणि सदा हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. समयाच्या जेवणाचे आशीर्वाद भाग्य समयाचे नाव आमचो आधार ताने रसला सर्ग आणि सर्वेस पो संसार. तुमचे सवय असो तुमची सवय असो. प्राप्त या सर्गींच्या भूमोगळ पप्पा आम्ही तुका अर्घा दिता या नव्यानाच्या 8व्या दिसा हांगासर येवन नव्यानाचे मिसाचे बलिदान भेटोवचे देवाचे उतर ऐकूचे नव्यान करचे सक्रामेदा मुखांतर सक्रामेदाच्या आराधना मुखांत तुझी बेस्ट वाजवून घेवचे बाग फावू केल्ल्या पासून आम्ही अर्घा दिता ह्या मध्ये मुखांतर मिसाचे बलिदान भेटोवचे उजल बाग फावू जाल्ल्या पासून तुका आमी अर्घा दिता. आता आमी जेवणाक आयतीन जाल्यार जेवणाचे तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करून दान दिल्ल्या सुदानीचेर तशेंच जेवण केल्ल्या तयार केल्ल्या वेलंकणी वड्याकारांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल. ताचे कश्ट वणटी सुवळी तेश मापांत कपाटी मेळसो कर म्हूण मागता. हें जेवण आमी चवताना कुडीच्या वडावळीक उपकारता आत्म्याच्या वडावळीच्या कणकाती निरंतर वावरीचें कर म्हूण आमी मागता. हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जो तरास करता ससनाच्या ससनाक आमेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगळ बाबडीनो तुमकां समयस्तांक मोगाचें जेवण तयार आसा निमाणें गीत जाल्या उपरांत मेनिसा लागवेचें थंयसर तुमी जेवचें. तुमकां तुमचे कुडीच्यो गरजो तिरसूंक वॉशरुमां थंयसर आसात वापरचीं पिवचें उदक थंयसर एंट्रन्सा लागीं आसा तें तुमी वापरचें. थंयसर हात धुवचें तोंड धुवचें कोणें न्ही फकत पिवंक मात्र तें वापरचें. आनी तुमकां परत फाल्यां नव्यानाच्या निमाणे दिसा बेसपाच्या संभ्रमाक मोगाचें आपोवणें दिता. सांजेर 6 वरार आमी हांगासर तयार जावचें. देखून वेळार तुमी येया गळाई करिनासतना वेळार तुमी येवचें. कोण आमी सांगते सांग दिवंकात थंय ऑफिसान दिया स्टॉल आसा स्टॉलार भेट करा आनी तुमी सदांच आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. निमाणें गीत. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. मुगाळ पुत्रा सोवे अवघात मोरी आशीर्वादी आमकां. भगीन गुरुसाच्या कृपेने आमकां आमचे दुआ आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. यवा